हांवें बी जाली आतां 25 वर्सां ह्या फिल्डान आसा. 25 वर्सां जालीं हांव म्हणजे फिटनेस दवरतां. सो पयर जे कॉम्पिटिशन जालें, पावर लिफ्टींग कॉम्पिटिशन जालें, थंय म्हाका एक चीफ गेस्ट म्हूण वचपाची म्हाका एक प्रिविलेज मेळ्ळी. आनी हांवें पळयलें की हातूंत जितले आमचे दादले पार्टिसिपेट जाता तितले लेडिजूय पार्टिसिपेट जाल्ले. ती पळोवन म्हाका खूब बरें दिसलें की हो स्पोर्ट्स प्रमोट जाता तो पळोवन एक खुशी जाली. आनी हो स्पोर्ट्स जो आसा तो एक फकाणें न्ही, कित्याक ताका खूब एक हें तपस्या करपाक पडटा. आनी तें करता जाल्यार सॅक्रिफायसीस कॉम्प्रोमायज खूब आसता. डायट न्हीद सगळें टायमार करची पडटा. आनी हें सगळ्यांनी करून आज खुबशीं मेडलां वास्को स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा जिमान आज मेळयिल्लीं आसात. सो हांव तांकां म्हजे वटेन सगळ्यांक बेस्ट विशीस दितां. आनी ताणें हाजे फुडें नॅशनलाक वचून चड मेडलां हाडचीं. सगळ्यांक देव बरें करूं. जिम बंद आसलेलें, रिनोवेशन चालू सरानूच सगळ्यांक हें करून इनिशिएटीव ते रिनोवेट करपा लायिल्लें आमच्या दाजी सरान. सो बंद आसलें. अरावंड 20 दीस आमकां मेळ्ळे कॉम्पिटिशनाक प्रिपेर करपाची. आनी म्हाका तितली नॉलेज आसली कोण कोण आमचे बरे आहा तांकां बेगीन हाडून ट्रेन केलें. आनी आयज आमकां सब ज्युनियर मास्टर्स एंड सिनियर्सान टीम चॅम्पियनशिपी आनी मेन म्हटल्यार आमचें हायस्ट डिलिगेशन आसलें, हायस्ट. आनी त्या खातीर 200 वयर पार्टिसिपंट जाले आनी तांकां मातसो टायमूय जाला. आनी नेक्स्ट थिंग सर जशें म्हणटालो की आमी नॅशनल्साकूय वचपाचें जाल्यार बरी बाब म्हणटा ती आमी आतां नेक्स्ट सॅटर्डे आमी ट्रेनीन आसतले. आमचे 5 भुरगे ह्या जिमाचे नॅशनल्साक वयता औरंगाबाद. वास्कोचे हे सगळे तरणाटे भुरगे स्टेट पावर लिफ्टिंगान म्हणजे सगळ्याच कॅटेगरीन सगळ्या कॅटेगरी अरावंड अबाव 55 मेडल्स तांणी हाडटा. चॅम्पियनशीप ताणें टीम चॅम्पियनशीप जिखल्या. म्हणजे सब ज्युनियर सिनियर्सूय चॅम्पियनशीप जिखल्या आनी मास्टर्स चॅम्पियनशीप जिखल्या. सो नॅचरली आमी वास्कोकार आशिल्ल्या कारणान खूब उमेद जाता. आनी हांव मुद्दम अभिनंदन करता सगळे टिमीचें आनी तांचो कोच मुकेश गिरप जो इतलो आतां वर्सां सिन्सियरली एसीजीचो जिमनेजियम चलयता आनी आसा त्या रिसोर्सान तो आपल्या भुरग्यांक आपल्या टिमीक ट्रेन करून आज गोंयांतली सगळ्यात मॅक्सिमम आज टीम चॅम्पियनशीप जावं नाल्यार मेडल्स जावं ताणें हाडल्या. आनी त्या खातीर हांव सगळ्यांचे तांचे आनी सगळे टिमीचें अभिनंदन करता. हो स्पोर्ट जो आसा हो इतलो सोंपो न्ही, आमकां दिसता तसो इतलो सोंपो न्ही. तो खूब डिसिप्लीन लागता, तुमची मेंटल हें लागता. हे सगळ्या जे टीम मेंबर्स आसा हांव सगळ्यांचे कॉंग्रेच्युलेशन्स करता. आनी इतलेंच सांगूं सोदता की फुडें आतां नॅशनल्सूच न्ही, तुमी आतां वयर वचपाक जाय नॅशनल्साक. आतां हें गोवा आमची चॅम्पियनशीप जालां, तुमी नॅशनल्साक वचपाक जाय. नॅशनल्साक वचून तुमकां खंय कितें सपोर्ट लागता तो हांव म्हज्या पर्सनल कॅपेसिटीन प्लस गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें हेल्प मेळून तांकां दिवपाक सोदता. कित्याक इतली म्हणजे आमकां प्रायजीस पसून दिता आसतना इतलो वेळ लागलो की इतली मेहनत तांची भितर आसा. आनी त्या खातीर आज गोंयभरांतल्यान ती आज फर्स्ट आयल्या. हांव सगळ्यांचें तुमचें अभिनंदन करता. तांकां इक्विपमेंट्स जाय ते आनी जाय पडले जाल्यार एसी बी तांकां बंदा तेय बी आमी प्रपोज केला. आनी स्पोर्ट्स हो प्रमोट करूंकूच जाय सगळ्या सायडीन. आनी आमचे जेन्ना इतले बरे प्लेयर्स आसा गोंयांत जे नॅशनल्साक पसून आतां तांचे कॉन्फिडन्स इतले आसा की नॅशनल्साक 5 जाण वतले तातूंतले 4 जाण नॅशनल जिखूंक शकता. म्हणजे इतले सपोज तांचे कडेन कॉन्फिडन्स आसा आनी इतली सपोज कॅपेबिलिटी आसा. म्हाका दिसता हांकां चडांत चड आमी फॅसिलिटीज दिवन तांची उर्बा आनी तांचे हे आनी वाडोवपाची गरज आसा.